हॅलो. हॅलो बेबी, चोड दीस जाले आम हुंय भोंवपाक गेलो नाय. हुंय या मरे. वय न्हू लॉकडावन जाल्यार हुंयच भोंवपाक गेलो नाय चोय आनी भोंवपाक टायम तरी मेळ्ळो गो लायक वचपाक चान्स तरी मेळ्ळा. ओके या भोंवपा या हुंया तर. तुक जाय थिंग या. ओके आमी रीज मागूस या. हे थिंग चोड लोक आसताय. मागीर तें जाल्यार काब देना या मुगो. हे थिंग कोण आसनाय. मागीर तूंच सांग हुंया तें. तुक जाय थिंग या. आउट ऑफ गोवा या. तुक दिसता परमिशन मेळटो म्हणून. मागीर तें जाल्यार बेस्ट प्लेस आमकां दुधसागर वॉटरफॉलार या. हे थिंग चोड चलपा पडटा. मागीर तें जाल्यार तूं सांग हुंया तें. तुक जाय थिंग या. तू घराको बेजार बी येता कितें गो ताका लागून म्हजी तकली बिड्याक थिंगा. एक काम कर आमी तीग जाण आहा हिंगा तूं यो आमी लुडो खेळया. हे नाका म्हाका तुगे फॅमिली तू बेगीन मेळपा नाका. तें जाल्यार आमी एक काम करया आमी तुगे फॅमिली मेळपा या बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी या. हे नाका नाका ते जनावरां मध्ये तुक वळखोपाक त्रास जातो म्हाका. गजब बेइज्जती. खंयच्या वॉटरफॉलार या. उदकां चोड भिजले जाल्यार म्हाका थंडी जातली. मागीर एक काम करया आमी सनसेट बिचार या थिंग तुका जेटस्की चलोवपा मेळटली. थिंग वत चोड हांव काळे जातोले. मागीर तूं सांग हुंया तें. तुक जाय थिंग या. 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 A few minutes later. तुक जाय थिंग या. तुक जाय. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. तुक जाय थिंग या. तुक जाय थिंग या. तुक जाय थिंग या. 15 minutes later. तुक जाय थिंग या. 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 एक काम करया एक काम कर तूं तुगे घराको बस हांव मुगे घराको बसता. हुंयच वचपाक गरज ना आमकां. हुंयच वचपा नाका आमकां आनी म्हाका परतून फोन बी करपाक गरज ना कळ्ळें तुका न्हू. ओके. सांग. तुक दिसना आमी स्ट्रॉबेरी फार्मा या इश म्हणून. म्हाका स्ट्रॉबेरी खावपा उमेद येयलेशी. बरें हा तूं न्हेसोन राव येता हांव तूं करपा येता. हे ते चोड पयस आहा. आत गेल जाल्यार घर येवपा लेट जातलो. खंय लागीं या. मागीर बाये सांग लागीं हुंया तूं सांग. तुक जाय थिंग या. म्हाका जाय थिंगा. अरे कितें जालें रे बेजार असो. काय न्हू काय ना जाल्यार हें कित्याक पडना आहा तर रे. चल या पिवपा या यो. तेंच केल्या बरें आमी चल या हुंया तर रे. तुका जाय थिंग या. म्हाका जाय थिंगा. हांवें कितें म्हणलें रे हांवें फकत म्हणलें तुका जाय थिंग या म्हणून.